आता बातमी नरकासुराची। गोंयान फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन सुरू आशिल्ली दिवाळीच्या फांतोडेर नरकासूर दहनाची प्रथा बंद करून नरकासुराचे उदात्तीकरण करप बंद करचें अशी मागणी करून वीज मंत्री आनी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे आमदार सुदीन ढवळीकर हांणी दिवाळे आदीं सरकाराच्या पावला कडेन फुगोटी फोडल्या। हाचे कारण म्हळ्यार गोंय सरकाराच्या पर्यटन मंत्रालयान हे फावट नरकासूर वध सर्त आयोजीत करून लाखांनी रुपयांचे इनाम दवरला। ढवळीकराच्या ह्या वक्तव्याक पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी खर आक्षेप घेत नरकासूर दहन ही गोंयची संस्कृती अशें म्हटलां। पळोवया दहना पयलीं राजकारणात खवदळ घालपाक लागिल्ल्या नरकासुराची काणी। गोयच्या दिवाळे दिसाची फातोड जाता ती नरकासुराच्या अकराळ विक्राळ पुतळे जळोवन। गोंयांत ही परंपरा फाटली कितलीशीच वर्सां सुरू आसा। म्हण कोरोनाच्या 2 वर्सां उपरांत आयिल्ल्या बंधनमुक्त दिवाळे मुखार पुराय गोंयांत सध्या मिशन नरकासूर चालू आसा। वॉर्डा वॉर्डांतले तरणाटे आपलो नरकासूर चडांत चड भिरांकूळ दिसपी कसो जातलो हे खातीर त्रास काडीत आसात। पूण ह्या सगळ्या बोवाळांत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी ही प्रथा म्हळ्यार नरकासुराचें उदात्तीकरण करप आसून ती बंद करपाक जाय आनी राजकी फुडाऱ्यांनी नरकासूर करपाक डोनेशन दिवप बंद करचें अशें विधान करून सरकाराच्याच पावला कडेन फुगोटी पेटयल्यात। सगळ्यात पयलीं नरकासूर प्रथा बंद करपाक फुडें सरलो तो सुदीन ढवळीकर। म्हाका दिसता एकूच मंत्री आसा आज आनी आमदार आसा जाणें वायट प्रथा 2002 बंद केल्यो। जे नरकासुराक डोनेशन दिवप, नरकासुराची स्पर्धा आयोजीत करप ह्यो सुदीन ढवळीकरान गोंयांत पयलीं बंद केल्या। कारण हातूंतल्यान बऱ्यो गोश्टी कांयच ना। भुरगे कितें करता हें आमी दोळ्यांनी पळयना आनी त्या खातीर ह्या भुरग्यांक राखप हें आमचें कर्तव्य आसा। हे नरकासूर मुखार काडून आमी नाका आशिल्ले नरकासूर तयार करता अशें म्हाका हांवें रिक्वेस्ट करता सगळे पॉलिटिशियनांक की एकदां तरी हाचेर सिरियसली विचार करचो आणि हे जी प्रथा आसा नरकासुराची ती बंद करची। खरें म्हळ्यार गोंय सरकारानूच हे फावट नरकासूर वध सर्त आयोजीत केल्या आनी ह्या सर्तींतल्या सर्वोत्कृश्ट नरकासुराक पयले इनाम 2.5 लाख, दुसरे 1.5 लाख आनी तिसरे इनाम आसा रोख 1 लाखाचें, जाल्यार सर्वोत्कृश्ट श्रीकृष्णा खातीर इनाम आसा 35,000 रुपयांचें। ह्या सर्तीची म्हत्वाची अट म्हळ्यार श्रीकृष्णान जे तरेन नरकासुराचो वध केलो तो प्रसंग आसूकूच जाय आनी नरकासुराची उंचाय 12 फुटां परस कमी आसपाक फावना। इतले सगळे नियोजन पर्यटन मंत्रालयान केल्ले आसतना साहजिकपणान पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी ढवळीकराचेर थोमण्यांचो शिवर केला। Today we are saying as a part of tourism activity, let us showcase how Deepavali happens in Goa. आणि ताच्या खातीर समज एक इव्हेंट आसा तो इव्हेंट आमी सगळे देशाभर इंटरनॅशनली आनी नॅशनली लेट ट्युरिस्ट अंडरस्टँड हाऊ वी गेट दीस कल्चर। आमी कितें करतात रातचो एक इव्हेंट भुरग्यां खातीर जाता, आय वूड कॉल इट अ इव्हेंट आमी भुरगेपणान केल्या, तुमी केल्या, सगळ्यांनी केल्या। ताजेर आज राजकारण तरी कोण तरी करूंक सोदता म्हाका दिसता बरें न्हय। समज नरकासूर आमी समज एक इव्हेंट ते आउट ऑफ दिपोत्सव नरकासुराचो एक आसता ते देशभर खंयच जायना। जातकर मागीर कितें करता, जातकर आमी ते नरकासुराचो वध करता, मागीर कारीट खाता, कारीट खातकर मागीर आमी ते गोड फोव खातात, न्हातात धुतात सगळे जातकर मागीर आमी ताजे गोड फोव खातात। ताच्या खातीर वायटाची आमी काबार करून बरें आमी हाडलां, हातूंतल्यान दिवाळी साजरो जाता। हें कल्चर आमी लोकांक दाखोवंक सोदता। पुतळो करपा खातीर लागपी सामान आनी खावपा जेवपाचो खर्च मतींत घेतलो जाल्यार एक सादो सरळ नरकासूर उण्यांत उणो 1 लाख रुपयांक पडटा अशें मेकिंग ऑफ मिशनाचे कार्यकर्ते सांगतात। पुराय गोंयांत अशे सुमार 3 ते 4 हजार व्हड नरकासूर दिवाळेच्या फांतोडेर जळयतात अशी म्हायती मेळ्ळ्या। ल्हान ल्हान नरकासूर तर इतले जातात की ते कोण मेचपाच्या भानगडीकूच वचनात। ते खातीर ढवळीकरान जरी म्हटलें तरी आमी ही प्रथा अशीच सुरू दवरतले ह्या मतार तरणाटे मात ठाम आसात। आमचें म्हटल्यार आतां कितें वार्षिक ही परंपरा ती आमी जपता। कितें आतां आमी अशी नवी अशी सुरवात करना। आमच्या ग्रुपाक क्रिसोमलाच्या जाल्यो 22 वर्सां। तेज्या पयलीं हो नरकासूर चालू आशिल्लो तेन्ना आमी नाशिल्ले, एक टायम जल्मूय नासले, मात भुरगे आसले तेन्ना। सो कित्याक ही परंपरा जी आमच्या वाड्या वयल्या जाणट्यांनी चालू केल्या ती आमी हांगा कंटिन्यू दवरिल्ली आसा। वार्षिक ते आतां कृष्णान वध केला म्हणटकच आमी तेजें सकाळीं दहन करता। आमचें कितें म्हणणें हेजें तें बंद जावपाचें अशें कांय ना,
की नरकासूर हो पयलींच्यान चालू आहा आमचो आनी ते सगळें करत येयला तेका लागूनच आमी दिवाळी साजरो करता. आमी ते रावण लासयता थंय ते भायल्या राज्यान आमी नरकासूर करता ते तोच लासून आमी दिवाळी उत्सव आमी हे करता. मंत्री ढवळीकार हांच्या मता प्रमाण नरकासूर दहन हिंदू संस्कृतीत बसना. गोंयांतल्या सनातन संस्थेचो लेगीत नरकासूर दहनाक पयलीं सावन विरोध आशिल्लो. पूण ही धार्मीक कारणां मातशी कडेक दवरली जाल्यार उपाट दुडू खर्च जावपी आनी हिसपा भायर प्रदूशण करपी ही प्रथा बंद करची आसत जाल्यार ते खातीर सामाजीक प्रबोधन जायच. नेम आनी कायदे करून अश्यो प्रथा तत्काळ बंद करप शक्य ना हें तितलेंच खरें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.